सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. विसापेटी वांटगेवच्या आदी आमची जी मागणी आमचे हुस्के जे आसात आमच्या मनांत काळजांत ते आमी देवाच्या हातांत विश्वासान घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पोरी ते फावो ते पोरी वांटो घेवच्या आदी आमची सोली पातकां वळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुबदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागवून सदांच आंकवार मारयेक सोल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाची जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सुरेस्परा आमच्या दुलो बापा, आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या पातकी सैमाच्यो वणामण्यो दोमावूंक आमकां बोल दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलोन स्वर्गीच्या सुखाक आमी पावूं. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ओझायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरचे सोरेस्परा तुमच्या देवासोशी परतून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें गोठ्ठान. खोटी दुखांची उतरां घेवन सोरेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओठांनी आमी ताका वाखाणणेची भेटवणी करच्याक सगल्या आमच्या खोटेपणां काडून उडय. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी चोडूंक बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचाची ना. कित्याक तुज्याच सवे ओंठांक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वासीपणाक वखद लायतलो. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांच्या वयलो गोडसल्लो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोर्नेली सारको तो वसतलो. लेबानाच्या रुखा परी तो पाळां घेतलो आनी तांचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेंटिना वरी सुद्दोर आनी लेबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गोवाच्या तांकां खूब पीक मेळटलें
तांकांचो मोळो ती रोयतली आनी लेबनाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलोच संबंद उरला. तांच्या मागणें आयकता तो हांव आनी तांचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सोदा जिया सुरा रुखाप सारको, म्हाकाच लागून तुमी सुफोळ जातात. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवंक, जाणार मनीस ताचो ओठ शिकूंक. वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां ताचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. सगळीं म्हणुया, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोचें आयक. ओळखून येनासलोलो तो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरलें तें हांवेंच काडलें. पाटिकोरचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळदीरपणान उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोचें आयक. वादोल्याच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरिबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोचें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुमकां भायर काडली तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोचें आयक. म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोले जाल्यार, बऱ्यांतलो बरो गोव दिवं हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोचें आयक. उदकाराक सगळीं उबी रावया. जिवीत बोलतात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोंवया. एकदां दोन शास्त्रांतल्यान एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयलो वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही आयक इस्रायला, सोरेस्पर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वण व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी दोन शास्त्रांनी ताका म्हणलें, बरें सांगलां गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या ओतम्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेलाचो मोग करप सांगलां समर्पणान आनी बलिदानान परस अदीक वते. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस न्हय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्तांव. म्हागाच्या भावा भयणीनो, म्हाका दिसता एक शब्द, एक उतर जे सगळ्याच्या मनाक काळजान जिबेर आसा. जावं आमी तरणाटे, जावं आमी खाजारी, जावं आमी पाद्री माद्री,
आमी भुरग्यां लागून तें उतर शब्द म्हणजे मोग. आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, आमी पेल्याचो मोग करता, आमी हाचो मोग करता, वावराचो मोग करता. जें उतर आमच्या सगळ्याच्या कानार पडटा, आमच्या सगळ्याच्या जिबेर आसता, मनांत आसता, काळजांत आसता. आनी हेंच उतर आमी आजच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकलां. एक दोन शास्त्री जेजूची तपासणी करूंक जेजू विचारता, सगळ्यावून पयलो वयलो आज्ञा हो कायदो कोण? त्या वेळार सुमार 642 कायदे आसलेत, आज्ञा आसलेत. म्हणटकच ह्या कायद्यांतले पयलो वयलो कायदो खंयचो? हे प्रस्न दोन शास्त्रांनी जेजू विचारले. जेजू चिंतना, तोळवेल काडिना, बट पटकन ताका उतर दिता. पयलो कायदो हो, दुसरो हो. म्हणजे जो कोण देवाचो मोग करता ताणें पेल्याचो मोग करूंक जायोच. कित्याक जायत? सांजचो हांव आपले पयले चिठीन असो सांगता, जो कोण देवाचो मोग करता, जर ताचे फुडें कोण एक आदार मागूंक आयलो, कसल्याक आयलो, आनी ताका आदार दिना जाल्यार तो फटकिरो म्हणटा. म्हणटकच ह्यो दोनी आज्ञा जमलेली आसतात. जेन्ना आमी पेल्याक मोग दाखयता तशें आमी देवाक मोग दाखयता. जेन्ना आमी देवाचो मोग करता तेन्ना आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय, नाजाल्यार आमी फटकिरे. थोडो वेळ आमी शांत रावन ह्याच प्रस्नांचेर आमी जबाब दिवया. म्हणटकच जर आमी देवाचो खरो मोग करता जाल्यार आमी कशे तरेन तरी पेल्याचो मोग करता. गीत घेवया. पेज नंबर 30 C6 बागेंतल्या फुलांमध्ये. बाबणांचें बलिदान देवा बाग मानता तर जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. दोयाळ बापा, आमी भेटूंक हाडल्यान त्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानता तोस्ती जावं आनी आमकां तारोन जोडूंक उपकारूं. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पेदारा सासनांचे देवा, सोर कने सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवून दिताना ओकुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय. आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासाची इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सुगो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. ताजे सगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर. तुज्या पवित्र आत्म्यान जाणून ही देणी पळोवंक मागता जावन ती आमकां जीव क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पोनीन उगडास कोत्ता आनी वंडो आनी सुकाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. म्हणजे कुडोगो सेपतले आमी समेस्तांक एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आकितेवस्था लोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या लिखी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनवाच्या भावसून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां कोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसो मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमी सौदा करून मागता हांकां मैदेवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुजे बघून दोर दोता आनी सोग मादोल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची जेजू वरवीं, त्याची जेजू सांगाता, त्याची जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोड वडवण आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घण म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोंजे सुखाक आनी आमच्या सुवाक आमी बरोशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जेताय राजू चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेल्याच्या जेवणा पयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज नंबर 74 D46 शेळ्यांक हांवदार. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फळादीक जायसो कर आनी आमी स्वर्गा पावसोर तुज्या जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोर हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वदा देव
बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांचें लासतालें. देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारांत तुजें कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगत्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 240, U20, São Francisco Xavier, Boda Cura. São Francisco Xavier, Boda Cura, Radi Samcha Moga, La Storia, Besam Kalsaiba, Besaram Cha, Samalun Amka, Gopam Tusham, Besam Kalsaiba.